काय इन्सिडेंट जाल्लो आसा काल जो कितें इन्सिडेंट जाला तो तुम्ही पळयला आसतला. अमित पालेकर रिजायन जाला. व्हॉट इज युअर व्यू ऑन दॅट? तसोच तुमचो जो अध्यक्ष आशिल्लो श्रीकृष्ण तो रिजायन जाल्लो आसा. सो व्हॉट इज युअर से ऑन दॅट? गुड मॉर्निंग. सगळ्यार विश यू ऑल अ व्हेरी हॅपी न्यू इयर. आज नव्या वर्सा आमी BSc मिटिंगे वयताय. 2 सेशन आसतली, एक आतां आनी एक मागीर ऑगस्टान आसतलें. सो आमी जे इंटेंशन घेवन पॉलिटिक्सां येयल्ले 2015 नोव्हेंबर टील टुडे आय एम एक्टीव विथ दी आम आदमी पार्टी. 13 वर्सां पार्टी, 10 वर्सां हांव एक्टीव आहा. एक 12 वर्सां मुगे रेजिस्ट्रेशन पार्टीन. वी हॅव सीन अ लॉट ऑफ अप्स एंड डावन इन द पार्टी. आमगे सरा भितर गायलो, सगळ्यां भितर गायले. आमी हिंगा लेजिस्लेटीव असेंब्ली लोकां पासत वावर करपा लागून येयल्ले आनी आमगे वावर चालू आसतलो. हें जें कितें धाडाबूड जाता, जें काल आमी चोयलां, इज पार्ट ऑफ द सिस्टम. जायत जाण येताय, जायत जाण वताय. वी विश अमित ऑल द बेस्ट. तेजे बारा आमी काम केल्लें. 2021 तो पार्टीन जॉयन जाल्लो. आमी तेका विथ अ बीग हग वी वेलकम्ड हिम. We worked with him and whatever decisions were taken by him, we have stood by him. Today he has decided to step down. आम पार्टी बरा आहे, आम पार्टी बरा आसतले. पॉलिटिक्स इज अ लॉंग जर्नी आणि पॉलिटिक्सा एक हा की गोल इज कॉमन की BJP आज लोकां त्रास करता. BJP लोकां त्रास कोण ना आलो जाल्यार मुजे सो भुरगे आनी मुजे भाशेन जायत जाण लोक आज जो आहा तो पॉलिटिक्सान भितर सरपा न्हू. आमाक भितर कितें आसलें? आवर अजेंडा एंड आवर फोकस इज to make sure that this communal politics of revenge जे हे BJP आज कोता हे आज भायर उडोवप आम भितर सरले. सो आमगे फोकस रिमेन्स देर. वी आर अप टू द कोर. वी आर मेकिंग शुअर दॅट वी वील स्टे हियर इररेलेवंट ऑफ वॉट एवर हॅपन्स. पार्टी सोडपा जाय जाल्यार आम अरविंद केजरीवाल भितर गायल तेन्ना आमी तसो जायत जाण सोडयताले. बट वी आर हियर बिकॉज आवर फोकस इज देर. ना फोकस तुमच्या लिडराक कोणे त्रास केले? कोणे केले? फुडें